पळय आयज आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटचे पॉयंट्स जाले ते डिस्कशनाक भितर चलताले त्या खातीर आमी आयज येयल्ले. म्हणल्यार आमी तुमकां सांगूंक सोदता की आमी 45+ डेज आमी सगळे कडेन भोंवताले. म्हणल्यार आमी तुमकां शॉर्ट सांगूंक सोदता की आमी शेतान काम करूंक गेल्ले. आतां पयलींचे 45 डेजांचे पयलींचे 5 दीस आमी शेत बरें खणलें. शेत खणून जालें न्हू, तेजे उपरांत आमी कितें केलें, रोव मारलो, शेताक रोव मारलो. रोव मारतात पावस पडलो. पावस पडत म्हळ्यार तो रोव पळय येयल्लो न्हू, तो आमी रोपलो सगळ्याक. म्हणल्यार 40 कडेन आमी रोपलो. आनी आयज आमी पळयलें हांगासर येवन की हांगासर तेका भात जाला. आतां फक्त भात मळणी जावपाचें उरला. आनी मळणी जाल्या काय आमकां आख्खे टॅक्सीकार आहा पळय तितल्यांकूय ते तांदूळ बरे भशेन खावंक मेळटले. अशें आज पोजिशन आमी थंय डिस्कशन जालां तितून पळय. म्हणल्यार आमी सॅटिस्फायड आसा आज डिस्कशन कितें जालां तितून. आनी इवन आमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान म्हटलां की सगळ्यांक घेवन बसतलो, तेजेर आमी सॅटिस्फायड आसा. ओके. ऑपोजिशनान तुमचो विशय मांडलो बरें मांडलें, बरे इशू मांडले. पोजिशन खंय रुलिंगान सुद्दां आमच्या वाटेन उलयल्या, टॅक्सीकारांच्या वाटेन रुलिंगान जे आसले पळय तेंच्यांनी सुद्दां आमच्या वाटेन उलयल्या. आमकां खूब बरें दिसलें.